Hello students. So question number 3 from the unit Heron's formula for class 9th. So here information given, find the area of triangle two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. So by using Heron's formula आम्ही solve करतले. Okay, so आता तुमका दोन sides दिले triangleची. One side is 18 consider कराच, other side 10 centimeter. So third side जी असा ती तुमका find करून जाय. Assume कराच triangle name ABC. Okay, so हांगासर दोन sides दिल्या तुमका आणि information दिला perimeter is 42 centimeter. So perimeter जो असा equal to 42 centimeter. आता perimeter means total of these three sides. आता three sides खयचे AB plus BC plus AC equal to 42 centimeter. म्हणजे AB plus BC आणि AC केली टोटल जाल्यार 42 centimeter जातलो. पण आमका हांगासर इन्फॉर्मेशन फक्त दोन साइड दिल्या आणि जर आम्ही हिरोन्स फॉर्म्युलान सॉल्व करतले जाल्यार आमका थर्ड साइडूय खबर असपाक जाय. सो AB consider as आम्ही करतले A, BC consider as B and AC consider as C. So A 18 centimeter, B 10 centimeter and C not given. So आता हे दोन्ही प्लस कराच. 18 plus 10 28 centimeter. So C 42 हो प्लस आहा तो अदर साइड वयतलो. So C 14 centimeter. Okay. So हांगासर C जो आसा ती कितलो येयलो तुमचो 14 centimeter. So ती व्हॅल्यू बरेयात साइडीची A 18, B 10 and C 14 centimeter. ओके आणि एक एक्स्ट्रा दिला तुमका कितें पेरीमीटर दिला. ओके सो पेरीमीटर हो कितलो दिला 42 centimeter. बट आमका जर फॉर्म्युला एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय युजिंग हिरॉन्स फॉर्म्युला जर सॉल्व करतले एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्युला जो आसा तो सेमी पेरीमीटर जाय आमका. So semi perimeter minus A minus B minus C. So perimeter दिला. So directly तुम्ही find out करू शकता जेन्ना perimeter दिता तेन्ना semi perimeter equal to perimeter upon 2. So perimeter 42 divided by 2 हे cancel केलो answer 21 centimeter येलो तुमचो semi perimeter. Okay. So हे straight line in बरेस हांगासर म्हाका factors बरोवपाक space जाय पडटली म्हणून हांव असो बरयता मातसो साइडीक. So हे इन अ लाइनच येवपाक जाय. सो सेमी पेरीमीटर तुम्ही फर्स्ट 21 दिला. 21 मायनस A ची व्हॅल्यू 18, 21 मायनस B ची व्हॅल्यू 10 and 21 मायनस 14. सो नेक्स्ट so 21 minus 18, how much? 21 minus 18 3. Okay, next 21 minus 10 11 and 21 minus 14 7. Okay, so हे तीनोय मल्टीप्लाय जातले 21 into 3 into 11 into 7. Okay, so आता फॅक्टर्स काढाच. So 21 चा फॅक्टर रफ वर्क 3 7 जा 7 1 जा. So 3 into 7 3 चा फॅक्टर्स 3, 11 चा फॅक्टर्स 11, 7 चा फॅक्टर 7. आता पेअर पयाच पेअर कराच. ते एका 3 हांगा पेअर असा. सो ग्रुप जाता हेजो पय 3 2 3 2 3 असा म्हटल्यार एक भायर येतलो कॉमन घेवपाचो भायर घेवपाचो. हांगासर 7 चो पेअर जाता. सो 7 भायर. आता उरलो कोण 11 उरलो राइट. सो तेका अंडर द स्क्वेअर रूटच दवरपाचो. सपोज तेका वांगडा पेअर ना जाल्यार तेका तसो दवरपाचो. 3 7 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके सो दिस इज युअर आन्सर. सो जेन्ना पेअर जायना त्या टायमार तेका एज इट इज अंडर द स्क्वेअर रूटच दवरपाक जाय. जर पेअर जाता तो outside the square root बरोवपाचो म्हणजे एकूच कॉमन घेवपाचो. 7 जालो. So 3 7 जा 21. Okay, so like this you are going to solve this problem.
Hello student, question number 4 from the unit Heron's formula for class 9. So here information given, isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. So find the area of triangle by using Heron's formula. Okay, so isosceles triangle जो असता पळय त्याची प्रॉपर्टीज टू साइड्स कितें असता सेम असता. सो हांगासर तुमकां तेच सांगला पळय ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर. सो हांगासर ही साइड 12 आसा ही साइडूय 12 आसतली आनी एक इन्फॉर्मेशन दिला पेरीमीटर. तर पेरीमीटर मीन्स टोटल ऑफ 3 साइड्स. सो इन्फॉर्मेशन तुमकां दिलें पयलें पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितलो 30 सेंटीमीटर. सो एका कन्सिडर A, B आणि C. ओके, सो हांगासर पेरीमीटर ही टोटल ऑफ 3 साइड्स. सो A कन्सिडर करा 12, B फाइंड आउट करपाक जाय आणि C 12 सेंटीमीटर. सो 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर प्लस B 30. सो B इक्वल टू 30 प्लस आहा तो मायनस. सो B जी आहा तुमची कितली येयली 6 सेंटीमीटर. सो A ची वैल्यू 12, B 6 सेंटीमीटर, C 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर गिवन 30. सो आमकां जाय पडटलो हिरॉन्स फॉर्मुलान सेमी पेरीमीटर. सो फॉर्मुला पेरीमीटर डिवाइड बाय 2. So perimeter is 30 divided by 2. So your answer is 15 centimeter. Okay, so now we are going to solve by using Heron's formula. So area of triangle, semi perimeter. So semi perimeter minus A, semi perimeter minus B, semi perimeter minus C. सो जस्ट तुमकां आतां वॅल्यू पुट करपाक जाय. सेमी पेरीमीटर आमी काडला फायंड आउट केला 15. 15 मायनस A ची वॅल्यू 12, 15 मायनस B 6 एंड 15 मायनस C 12. सो 15 इंटू 15 मायनस 12 3, 15 मायनस 6 9, 15 मायनस 12 again 3. So now you have to find out the factors. 3 5s are 5 1s are. So 3 into 5, 3 is of factors 3, 9 as a 3 into 3, 3 3s are 3 1s are. Okay, and 3. आता पेर कराच हो 3 एका 3 गेलो. सो पेर आसा ते स्क्वेअर रूटाच्या भायर येतले. सो जर हो पळय हो 3 एका पेर, सो स्क्वेअर रूट ना हांगासर, पेर भायर येतलो. मागीर 5 हांगासर ना, परत आनीक पेर जाता पळय 3चो, हो एक पेर जाता. तुमकां जाल्यार हो आनी हो असो करूंक शकता तुमी. सो पेर कराच, ग्रूप कराच आनी एक भायर येतलो. आतां पेर ना पळय ते ब्रॅकेटान बरेच. 5 पार्टनर कोण ना हांगासर, रायट, आनी 3 कोण पार्टनर ना. सो 3 3s are 9 आनी रूट आतां जे कॉमन आसा पळयच ते आमी भायर घेतले, कॉमन ना ते ब्रॅकेटान. सो 5 3s are 15 येयलो, 3 3s are 9. सो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वेअर.